वीक्षकांनो आमी आसा पांबोर फिरगजेच्या कोड म्हणल्या जाग्यार पंजीमारी म्हणटात हांगासर आसा मनीस आंटोनी नजरेत 36 वर्सां 30 आनी 6 वर्सां तांणी प्राथमीक इस्कॉलांत शिकयलां. आतां तो निवृत्त जावन आपलेंच 2 घरां सांबाळून आसा. एक ताचें एक तांच्या मलगड्यांचें आनी कृशी पळयते आसा. तर जाल्यार या आमी तांच्या घराच तांची मुलाखत करया. या. नमस्कार. नमस्कार. कितले वर्ष सर्वीस तुमची? 36 years. 36 वर्सां काम केलं. 36 वर्सां काम केलं. पूण तेसतना तुमची इल्लीशी परिचय आमच्या विक्षकांक दिजे. तुमी खंयचे, तुमची आन माय, तुमी कितली जाणां भुरगीं, तातूंत तुजे नंबर कितले अशें उलयते वचत. पण तो 36 वर्सांनी परते 3 वर्सां एक्स्ट्रा केला हांगा. रिटायर जाता ती 3 वर्सां एक्स्ट्रा केला हांवें. निवृत्त आतां मेले प्रवृत्त. वय वय फ्री सर्वीस. फ्री सर्वीस. वय वय तांणी आपयलें की तुमी केलें? तांणी रिक्वेस्ट केलें म्हाका. देखून वचूंक पडलें हांगा लागीं न्ही हांगा लोक. जावन त्या विशयान हांव येता. ओके. पयलें तुमची परिचय. म्हजें नांव एंटनी नजरेत. म्हज्या आनाचें नांव रोजारियो नजरेत. म्हज्या मांयचें नांव सेलेस्टीन डिसोजा. ती टिचर जावन आसली. आनी आमी मोठ्ठो 7 जाणां भुरगीं. 6 चेडके ते गांवांत चेडूं. हांव 7 जाणां भुरग्यां पैकी 6 जावन आसा. आनी एक भयण सिस्टर आसा. ती स्विझर्लंडांत काम करता आसा. बरें. तुमची माय टिचर म्हळ्यार? वय. माय टिचर सोडल्यार उरली कोणी कुटुंबान टिचरां शिक्षकां आसलीं? म्हजी भयण लिली नजरेत. ती टिचर जावन आसली. आतां रिटायर जाल्या. ओके. तुमचें मुळावें शिकप खंय जालें? ताच्या उपरांत तुमी मास्टर कित्याक जाल्यात? म्हजें मुळावें शिकप हांगाच कोड इस्कॉलांतूच जालें. कोड श्री दुर्गांबिका प्रायमरी स्कूल. तें जाल्यार हिरियानांतलें प्रायमरी स्कूल आसलें. म्हजी आवय त्याच इस्कॉलांत टिचर जावन आसली. हांव म्हज्या आवयच्या सांगता म्हाका इस्कॉला वयताना रजा आसल्यार म्हज्या मांय सांगता इस्कॉलांत तांचे कांय प्रोग्राम आसल्यार मांय सांगता वेतलो. आनी दुसरें कितें म्हळ्यार मांयक वर्सा हे वटी हें करूंक आसा भुरग्यांचे कानिश पाट करूंक आसलें. त्या जाल्यार हांव मांय सांगता वयतलो. घरान घरा वयतलो मांय सांगता. अशें आसतना हांवें कितें टिचर जावंक नजो म्हळ्यार एक सवाल म्हज्या मतींत आसलें. देखून म्हाका तशें मुखार एक टिचर जावचे अवकाश म्हाका मेळ्ळे. हायस्कूल खंय गेल्यात? हायस्कूल हांगा 5वी क्लास म्हणजे कोड श्री दुर्गांबिका प्राथमीक शाळे. ताचे उपरांत 6th 7th डॉन वॉस्को हिरिया प्राथमीक शाळे शिरवा. हायस्कूल सेंट मेरीज हायस्कूलांत 10th 1969 10th केलें हांवें. PUC केली की तुमी? PUC हांवें करूं ना. 10th आनी TCH? वय 10th करून मागीर TCH केलें. TCH खंय केलें? TCH खोडयेल केलें आमी. गव्हर्मेंट GBT गव्हर्मेंट बेजीक ट्रेनिंग स्कुलांत केलें. ताचे मदें हांव म्हजे भाव सांगता म्हजो भाव हांगा आसलो आंध्रा आसलो. मालगड भाव आंध्रा काकिनाडांत आसलो मालगड भाव. तो ना मॅकॅनिकल एक कोर्सान करून थंय मॅकॅनिकल फॅक्टरीन काम करतलो. ताणें म्हाका थंय आपणवल्या. TCH जावचे पयलें थंय ITI म्हाका जॉयन केलें. म्हाका तितलें इंट्रस्ट नासलें. जाल्यार 2 वर्सां ITIचे हांवें भास हांगासर कन्नडा तुळू. हय थंय तेलुगू मस्त बंग भरलें. जाल्यार हांवें 2 वर्सां कंप्लीट केलें. ITI केलें तुवें? वय वय ITI केलें. ITI करून मागीर गांवांत तुमचें स्पेशलायझेशन? इलेक्ट्रिशियन कोर्स केला हांवें. जाल्यार घरच्यांनी बरो इलेक्ट्रिशियन तुमी पळोवंक थोडे आतां घरा कळ्ळें प्रॉब्लेम आयले हांवूच करता. सकयल्या घरांनी हे हांगा एक आलें तवलें प्रॉब्लेम आले. सकयल्या घरा म्हळ्यार हे तुमचें घर? वय मलगडा घरा? मलगडा घरा आमचेंच न्ही. आवय बापाचें कडेन एकलें आसा. तें आतां बंद आसा. कोणी ना तें बाबाक म्हूण सोडलें. भाऊ सरला म्हजो. थंय आतां कोणी ना. सुमार वर्सान बंद आसा तें. ताचे कुशीनूच म्हणजे आमी परते बांदलें घर आसा. देखून हांव तें ITI करून मागीर गांवांक आयलो. वय वय येवन मागीर आनी भाऊ म्हजो बॉम्बे आसा. ताणें आपणवलें म्हाका थंय काम कर ये रे म्हणून गेलो हांव. मराठी वय मागीर थंय म्हाका तितलें इंट्रस्ट नासलें. एक 1.5 वर्स 2 वर्सां आसलो हांव थंय. सांगता कोणाच्या दुसऱ्या काम केलें. मागीर गांवांक आयलो. गांवांक येता हांगा घरा कडेन बेसाय गिसाय असलो. म्हजो गांवांत आयलो भाऊ मागीर बॉम्बे गेलो. बॉम्बे वचून तो मागीर तो भायर गेलो. हांगा बेसायचें काम येयलें. वय हांगूच उरलो. तशें आसतना मदें मागीर हांवें TCH केलें.
टिचर ट्रेनिंग केलें कोडयार. ओके, आता TCH केली बरं केलें त्या दळा क्रिस्तांवांची इस्कॉलां जायतीं आसात. वय तुम्ही TCH केल्लेंच त्या काळार आय थिंक 69 गी 69 ती SSLC जालो. ताचे पण 2 वर्सां ती म्हळ्यार एक 74 75. ओके, त्या टायमार TCH केल्ल्यान घरांत हांव पण कामां दितालीं. वय इस्कॉलांक क्रिस्तांवचे संस्थे सुमार आहले तुमच्या वाठारांत. वय 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 आता तुमकां पांबूर फिरगज म्हण हांव चिंता. वय. पांबुरांत एक इगर्जी इस्कॉल आसा, प्राथमीक इस्कॉल. वय क्रिस्तांवच्या इस्कॉलाक तुमी वचनासतना तुमी शिकल्यास आदलो विद्यार्थी जावन त्याच इस्कॉलाक तुमी मास्टर जावन भरती जातात म्हणून अशें आमी आयकलें. वय कशें जालें तें? हांव म्हळ्यार TCH जाता चवदा तेम खाली आसलो. मागीर डॉन बॉस्को इस्कॉलाची हेड टिचर शिल्ला टिचर ती म्हाका टिचर जावन आहली. हांव थंय वताना ती दीस म्हाका मेळ्ळी. काल करता म्हणले अशें सांगलां हांव म्हणून TCH जाला म्हळें. तर आमची टिचर रेजेर आसा, एक 2 म्हयने म्हणटा ये म्हणाली. गेलो, तुका अनुभव मेळटा. गेलो 2 म्हयने थिंग काम केलें. काम करून तेच मागीर हेणें ಮೊದಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬದಲಿಗಾಗಿ ताचे पण तेणें पुराय कॉल आसलें एप्लायची इंटरव्यू गेलो. बरी हांगा कटपडी गेलो, मागीर इंदंजे गेलो, मागीर चड कापी कार्ड इस्कॉला गेलो तुमच्या शिरवा आमचे. वय 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 खंय जाल्यार ती जावं म्हळ्यार ती लोकल प्रेशर पडून तांकां जाय जाल्यार सिलेक्ट करतले. मागीर 4th म्हजे इंटरव्यू हांगा हिंदू ज्युनियर कॉलेजींत थंय गेलो. थंय हांव सिलेक्ट जालो. सिलेक्ट जावन 23rd of January 1978 म्हाका अपॉयंटमेंट जालें थंय. मागीर थंयच आसलो काम करून. म्हळ्यार तुमी पदवाल्यात की हिंदू इस्कॉलांत आसल्या? पदवा आहलो. म्हळ्यार तुमचें प्राथमीक इस्कॉल शिरवा पेंटेंत आसा. वय तुमी थंय आसल्यात? पदवा रावलो. ती कॉम्पोजीट ज्युनियर कॉलेज वय वय 6th सावन स्टार्ट जाता. 6-7 थंय आसलें. वय 6-7 जालें. देखून म्हाका थंय अपॉयंटमेंट जालें. अपॉयंटमेंट जाता आमी चिंतलें 1-2 वर्सां उपरांत चिंतलें आमी कित्याक म्हजें एज्युकेशन कंटिन्यू करूं नजो म्हणून. ते जाल्यार एक 21 years कंप्लीट जाल्ल्यानी डायरेक्ट डिग्री BA डिग्री करीत म्हणून एक मैसूर युनिवर्सिटीचे एक रूल्स वय आमी एप्लाय केलें. आमी कंप्लीट केलें. 1983 म्हजी डिग्री जाली. BA केलें. BA करून आनी खालें वगच मातशें पळय एक हांगा कांय चान्स मेळूंक की पुरो म्हाका हायस्कूल सेक्शन प्रमोशन मेळूंक की पुरो म्हणून अशें ना चिंतलें मतीन मरें. म्हळ्यार रिटायर जावंक आसले थोडे स्टाफ आसले. सो तुवें तयारी केली? मागीर B.Ed करचें म्हणून MGM कॉलेज कुशीन B.Ed कॉलेज आहा पळय रेग्युलर कॉलेज वय रेग्युलर कॉलेज वयचें म्हणून हांव परमिशन विचारूंक गेलो करस्पॉन्डंटा कडेन. राजाराम शेटी करस्पॉन्डंट. आयज खूब नेक्स्ट इयर आलो न्हू कोर्सेन परमिशन म्हणलो. मागीर 1 वर्स गेलें. मागीर लास्ट हांवें एप्लाय केलें पुरो आयलें. म्हाका इंटरव्यू येयली पुरो आयली. जॉयन जावंक एप्लिकेशन तेन्ना लेटर आयलें. लेटर वचून परत परमिशन जाय न्ही म्हाका. सर ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಹೇಗಲ್ಲ ಆಚಾರ ತೋ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ रेगुलर दिवस होता है ना म्हणलो जालें पाटी येयलो. पाटी वचून एक कोर्स पडचे पाटी जालें. मागीर आनी मला युनिवर्सिटीक एप्लाय केलें B.Ed करस्पॉन्डंट कोर्स B.Ed कंप्लीट केलें 1986 ना 1986 म्हणजे B.Ed कंप्लीट जालें. तितले आतां हांगा पोस्ट एक खाली आसलो. जयराम शेट्टी सुडा तो रिटायर जाल्लो. पोस्ट खाली आसलो. हांव BA जाल्ल्या तक्षण 1983 म्हाका हायस्कुलाक इंग्लीश हँडल करून दिलें. हायस्कूल सेक्शन इंग्लीश एंड सोशल स्टडीज. यू आर अपॉइंटेड एज ए प्रायमरी टीचर सांबाळ प्रायमरी. वय 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 हायस्कुलाक टीच करूंक म्हाका दिलें. म्हाका सुमार फावटी करस्पॉन्डंट लागीं गेलो. थंय प्रिंसिपल रिक्वेस्ट केलें म्हाका प्रमोशनाक हें करून दिया चान्स करून दिया अशें B.Ed केलें म्हणून सांगलें तुवें? वय BA केलें करता B.Ed केलें पुरो करता आनी करस्पॉन्डंटा लागीं गेलो अशें अशें B.Ed जालें म्हजें म्हाका एक हायस्कुलाक चान्स दिया नोडवा अशें म्हणलें शिवाय दिवंकच ना. मागीर 86 एक टिचर अपॉयंटमेंट केलें तांणी B.Ed जालें टिचरीक ते लोकल तुका सोड म्हाका सोडून लोकल तें फ्रेश अपॉइंटमेंट वय तें हिंदू बट तशें म्हाका तांच्या पैकीचें वय तांच्या पैकीचें ती म्हाका गुर्तूंक लागलें.
हांव आमकां रिओपन आमचे जुनान फस्ट पळय हेच जुनान रिओपन वेताना नवें तोंड नवें दिसता तोंड दिसलें म्हाका वळख नासली हेजी अशें म्हणलें नमस्कार म्हणलें नमस्कार म्हाका म्हजी वळख ताका आसाय म्हाका कळलें कितें म्हणलें अशें अपॉयंटमेंट जाला म्हणलें म्हाका एकदम शॉक बसलो अशें मागीर हांव विशय सोडली ती आनी म्हाका हायस्कुलान प्रमोशन ना जयरामशेटीचो पोस्ट एकच आसलो तो BA इंग्लीश सोशल स्टडीज जाल्यार म्हाका हांव 2000 इसवी म्हणसर हांव हायस्कूल सेक्शन हँडल करून आसलो प्रायमरीची एक क्लास म्हाका दिल्ली 7th इंग्लिशाक मागीर हायस्कूल 8th 9th 9th जाल्लें वय 9th सोशल स्टडीज करतलो वय तशें 2000 वचना 1999 गव्हर्मेंट जावन ऑर्डर आयलें तुमी आमचे थंय भुरगीं पुरो उणी जाली इंग्लीश मिडियमच्या प्रभावांत इस्कॉलाचे भुरग्याचे संख्या उणो जालो उणो जावन वताना गव्हर्मेंट जावन ऑर्डर आयलें 3 स्टाफ एक्सेस आसात तुमचे 100 आसले आमी 3 एक्सेस जातात एज पर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टुडंट्स मागीर म्हाका हांगा धाडलें लग्गिनींग खंय वता म्हणून विचारलो ग्रामचा प्रिंसिपाल गणपती भट्टालो म्हाका पयस नाका हांगा कुडी इस्कॉलान हांगा एक पोस्ट वेकंट आहलो हांव हांगा स्वता म्हळें ताचे प्रभाकराक हिंदू हाय प्रायमरी धाडलें वसंती टिचर आहली एक तिका हिंदू हाय प्रायमरी धाडलें अशें ते कारण आमी एकच वर्स टिशीन जाल्या वय 2000 सप्टेंबर 30th 2000 हांव कुडी इस्कॉलाक आयलो वय ओके तुम्ही शिकल्ल्या मुळाव्या इस्कॉलाकत तुम्ही शिक्षक जावन येतात हय वय त्या वेळा ते हाय प्रायमरी जाल्लें वय हाय प्रायमरी जालो ताचे पयलीं जालो पर्यंत जाला सती भुरगीं आहलीं भुरगीं आसली कित्याक म्हळ्यार तुमी थंय ಹೆಚ್ಚುವರಿ जालो म्हणटा आसतना हांगा एक मस्त तो कुत्त्याचो मस्त तो सरलो हेच्या नांव आहलो देखून एक पोस्ट हांगा केली आसलो देखून हांव हांगा आयलो जावनचें पुरो सगळें बऱ्याक वय म्हाका हांगा बायस दे बंद भाग्य वय नातले हांगा वचना म्हळ्यार म्हाका आनी खंय पयशे धाडटाले कोण म्हाका गव्हर्मेंट हांव हांगा आयलो ओके हांगा कितल्या वर्सां सर्वीस केल्या हांव 2013 म्हणसर जून 13th ओके ಒಟ್ಟು तुमची कितल्या वर्सां सर्वीस एक 36 तूं मोदें खंय तुमी हेडमास्टर चार्ज काण गेले चार्ज खंय काण घेवन हांवें म्हजें अपॉयंटमेंट जानेवारीन 1978 जानेवारीन जाल्यार जून म्हणसर 1978 जून म्हणसर म्हजो पोस्ट एप्रील जावना आनी ना गव्हर्मेंट करूं ना आनी केला म्हजो सांगता आनी एक मास्टर आहलो लक्षण मास्टर म्हणून सो हांगाचो मुद्रांकडे आहलो तो आमचे दोगांचे पोस्ट तशेंच उरले पेंडींग जावंकच ना आमी मोदय मागीर काल करचें हें थंय तेणे पुरो इंटरव्यू आसतले आमी जिंकले कॉरस्पॉन्डंट उलोवन आमी सुटया दुसरे खंय इंटरव्यू आल्यार वचून खंय सिलेक्ट जाल्यार जाता म्हणून ते जाल्यार रंगनाथ कितें कॉरस्पॉन्डंट थंय गेले हे दीस वेताना ताचेर सांगलें आमी आमची पुरो परिस्थिती सांगलें मॅनेजमेंट सांबाळता जाल्यार वय तो म्हणलो ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜೂನ್ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಹೆದರ್ಬೇಡಿ म्हणलो मग धैर्य वय बरोबर आमकां दोगांगी आमी येयल्या मागीर रिओपन जावन 2-3 दीस जाताना आमकां एप्रिल आयल्या जुनांत 1978 वय ना ते सांबाळना आमकां काही बोलसान दिले दितले ना काय ते ना गव्हर्मेंट सांबाळता येता मॅनेजमेंट न्ही गव्हर्मेंट सांबाळस आमकां कांय ना फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे म्हणसर ना मागीर जून आनी एप्रील जालें म्हळ्यार जून आतां आमकां आतां सांबाळ येना म्हणटा आसतना मॅनेजमेंटांनी एक कांय म्हयने बोलसा घाली ना कांय न्ही कोणाकय नाका तर जाल्यार तुमी एक 6 म्हयने फ्री सर्वीस केला वय थंय 6 म्हयने फ्री सर्वीस हांगा मागीर म्हजे खुशी अशी हांवें रिटायर जातात नाही रिटायर्ड परतलं मागीर येता मागीर ओके आतां तुमचे TCS जातात तुमकां एका टिचरीन म्हणलें आमची टिचर रेजर गेल्या डॉन बॉस्को शिरवा तुमी थंय गेल्यात इगर्जी इस्कल त्या जाल्यार तुमी वताना कॉरस्पॉन्डंट कोण रोजारियो ओके कशें भोगलें तुमकां फस्ट क्लासीक रिक्त आसतना एक नमून जालें फस्ट टायम मागीर थोडी वळखीची भुरगीं आसलीं म्हज्या आमच्या इशेन कोडू पंजीवांची पुरो थोडी क्रिस्तांवांची आसली मागीर इल्लेशें धैर्यान येयलें म्हणया तशें
मला तुम्ही सर्वत असताना ती मास्टर ने बहुशा भाऊ तुम्हा शेकला लोगी म्हणून ना मस्त बोलला आले ते नारायण मस्तू मग हिंदी पंडित एकलो होतो भंडारी आणि टीचर मस्त आले जेंट्स आणि एक गोपाल मस्तू हंग चवला कला तोर्सो जेंट्स तेगा आसले मागीर पूरा टिचरा ती म्हाका सेकंड लेन्स टिचरा ते आसले 6-7 अकाउंट थंय गेल्लो तिनच आसले वय आता सर तुम्ही रिटायर्ड जातात रिटायर्ड जाल्ली वर्स 2013 तुम्ही रिटायर्ड जातात वय रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत 3 वर्सां तुम्ही काम केलं. कंटिन्यू करतात होय. 6 महिने सांबाळ नासतना काम केलं काम तुम्ही. केलं वय 3 वर्सांनी सांबाळ खाण घेनासतना काम केलं वय ओके कित्या पासून एक मास्टरांतले जीवन खंय ते आसले जाल्यार दुसऱ्या कडेन खंय वतना काम मेळना नासलें सोडून गेल्यार मेळना नासल्यार म्हळ्यार ताचे पयलीं 2-3 इंटरव्यू गेल्लो हांव इंटरव्यूचे जाल्ले उपरांत खबर मेळटा कितें म्हळ्यार इन्फ्लुयन्स करून लोकल कॅन्डिडेट्सांक ते अपॉयंटमेंट करतात म्हणून तशें मेळिल्लें काम आतां सोडून गेल्यार मागीर खंय मेळनातल्यार मागीर टेन्शन वय ते येना टेन्शन जाता न्ही ओके त्याच सवाल येता तुम्ही रिटायर्ड जाल्या उपरांत 2013 ताक रिटायर जातात वय 13, 14, 15 3 वर्सां तुम्ही फ्री सर्वीस करतात 16 म्हणसर 16 मंथ्स वय 6 महिने तुम्ही फ्री केला म्हळ्यार तुमचे परिस्थिती लागून ते फ्री झालं वय वय रिटायर्ड जाल्या उपरांत कोणाक एक फावटी पुरो म्हणून जाता तुम्ही 58 की 60 रिटायर्ड 60 ते 3 वर्सां तुमकां एक्स्ट्रा करया म्हूण कित्याक बगलें तांणी रिक्वेस्ट केलें की हेडमास्टरान रिक्वेस्ट केल्या हांव एका म्हणसरी तो 2016 तो रिटायर जातलो हांव आमचे म्हणसर ये म्हणलो ताणें मागीर ताका करस्पॉन्डंटाक कळयलें सुब्बा हेगडे आयलो राजीनाम सुटी ना ताणें सोडलेलें सुब्बा हेगडे आलो मागीर सुब्बा हेगडे तावन एक म्हाका विनंती पळय बन्नी ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ನೀವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲೋ म्हणाले म्हाका बगलें हांव शिकलें इस्कूल म्हणजे हांव कांय इल्लेशें सेवा भुरग्यांक मेळून दी म्हणलें उपकारत आनी घरा कांय तितलें म्हटलें काम नासलें ताका हांगा मागीर हांव गेलो आनी घरा बसलेली बोर जाता सगळे दीस सकाळ म्हणजे कालें करचें अशें चिंतून मागीर हांव जायत म्हणून गेलो ओके अशें म्हणटा आसतना सबार संगती आसतात इस्कॉला भितर जावचे टिचरां मदें जावचे पॉलिट्रिक्स थोडे ट्रिक्स कळटात ताका सहोद्योगिಗಳ राजकीय म्हणटात आनी तुमी तुमच्या उडासांत कांय म्हणी तुमचे जिनियन जाल्ले आहात की ना हिंदू जूनियर कॉलेजींत आसतना हांव आमकां सकाळी प्रायमरी हायस्कूल PUC एकूच स्टाफ रूम मदें मदें बसतले आमी एक माया मगन आमी सकाळीं इश्टा खातीर माया मगन आसले शिवाय कितेंच एक प्रॉब्लेम जाल्ले ना अशें कांय जालें कांय ना आमकां कितें समस्या जाले तांचे अडीस जाले ते सांगतले भुरग्यांक कितें म्हणी जोर करून मारून कंप्लेंट आयिल्ले तें कांय ना हांवें आयकलां तुमी मारचें ना न्ही ना मरचें ना आमी जोर करता इतली मरचें ना बरें मास्टर तुमी जोर करचें मात वय मारचें ना भुरग्यांक तुमी शिकोवचे सब्जेक्ट खंयचो इंग्लीश आनी सोशल स्टडीज ओके प्रायमरी स्कूल म्हणटा आसतना एक हाडल्यांतलो डॉक्टर आहले बरी वय हाडांच्या पिड्याक वखद दिचे ताणें कान दुखल्यार दिचे पोट दुखल्यार दिचे सगळे सब्जेक्ट हँडल करचे सब्जेक्ट हँडल करचे त्या विशयांत तुमी डान्स शिकयचे ताजे उपरांत काले नाटक शिकयचे नाटकुळे शिकयचे वार्षिकोत्सव करीचे PT मास्टर तुमी पुराय तुमी ते प्रायमरी स्कुलांत त्या काळार दादले मनीस म्हळ्यार सकाळ काला वल्ला बा पुराय करीचे केला आमकां ते इंग्लीश आनी सोशल स्टडीज सब्जेक्ट सोडून PT सब्जेक्ट म्हाका दिल्लो प्रायमरी भुरग्यांक एक पिरियड आसली आफ्टर 3 पिरियड आसले तांकां भुरग्यांक PT शिकयता एक्सरसायज पुरो आमी ट्रेनींग इस्कॉलांत ते आमी कितें शिकयलें ना म्हळ्यार ते एक्सरसायज पुरो कर मागीर गेम्स खेळोंक सोडचें भुरग्यांक एक 10-15 मिनटां एक्सरसायज करयतालो तुमच्या भुरग्यांक स्पोर्ट्सांत कितें म्हणसर वयला तुमी तालुको होबळी वला तालूक मट्टा म्हणसर वयला आमी स्पोर्ट्स वताना तालूक मट्टा म्हणसर वला हांव चवतालो म्हाका धाडटले भुरगे सांगता आतां एक हळ्ळेच्या भितर आसलें तुमचें इस्कॉल वय भुरगीं पुरो कश्टी कृषी कुटुंबाची आनी चडा वता क्रिस्तांवां ते तळे एक संगत आहली क्रिस्तांवांची भुरगीं क्रिस्तांव इस्कॉला गेल्यार तांकां दोतोन मेळना
ह्या जाग्यात क्रिस्तांवच्या भुरगीं तुका शिकोवंक मेळ्ळेलीं मेळ्ळेली हांव थंय अपॉयंटमेंट जातात क्रिस्तांवांचो भुरग्यांचो सामको सोडलो थंय आनी क्रिस्तांव स्टाफ नातले थंय पयलीं जावली त्या इस्कॉलान नातले हिंदू हाय प्रायमरींत म्हजी भयण आसलें आनी मागीर टिचर आसली दोगां जागा आसलीं ती थंय कोणी नातली हांव थंय अपॉयंटमेंट जातात तेन्ना प्रचार जालें काय वतलो थंय मागीर भुरगीं क्रिस्तांवची भुरगीं येवंक सुरू केलें ही कापिकाराची आनी शारदा इस्कॉलाची आनी पॉलिटिशियन्स थोडीं भुरगीं येवंक सुरू केल्या तशें जावन भुरग्यांचो सामको सोडलो ते वय क्रिस्तांव भुरग्यांचो सामको सोडलो वय आतां खंयची फिरगतीची चारित्र आमी पळयल्यार तांचो उपाध्यक्षगी कार्यदर्शीगी गवळीक मंडळीगी गुरकारगी वा फिरगतीच्या दारा भितर एक तुंडू रायगी ते पुरो मास्टर वय एकच तो त्या संस्थांत त्या इगर्जी इस्कॉलांत मास्टर नातलो भायर मास्टर ताच्या प्रकार बरो तो फिरगतीच्या दोऱ्या भितर पळयता वय तुमकां हांवें खंयी तुमच्या फामूर फिरगतींत खंयी दोऱ्या भितर तुमी झळकल्ले ना हुद्द्याच्या कदेलार ना कित्या पासून ना कित्याक म्हणल्यार हांव एक्सरो जालो घरा म्हणल्यार मिसेस म्हाका तें दुबय केलें आमची आर्थीक परिस्थिती बरी मागीर मिसेसाचो भाऊ आनी थंय दुबय आसले ताका थंय डिग्री जालो ताची देखून ताका थंय काम मेळ्ळें हांगा मागीर हांव एक सुरू जालो सकाळी घरा आली हेंगर नातले इस्तान दुबेक हांवें सकाळीं प्रिपेर करून इस्कॉला धाडचें रांदीचें अशें म्हणटाना म्हजें कामी जायचें अशें म्हणटाना हांव इगर्जे कडेन खंयचे की वचपाना कारण इगर्जे कडेन आसलें एक हांव स्टुडंट टायपार आतां भुरगो मारता नासलो खबर फादर डेनीस आसतना ताचे उपरांत दुसऱ्या खंयच्या उद्याक हांव वचूना मुखार वचूना हय टायम मेळ्ळो तो पुरो सण जाता सणोरा घरा येवन आयतार म्हणटाना घरा कडेन काम आसता घरचे कडेन क्लिनींग करचें तें हें म्हणटाना पुरो सण जाता ताका हांव खंयच्या हुद्द्याक इगर्जेच्या हाका वचूना आतां तुमी मिस्टर्स भुरग्यान प्रमाणे तुमचे कुटुंबाचे परिचय आमकां करून दिवंकूच ना तुमची व्हंकल खंयची तुमकां कितलीं भुरगीं तांचे विशयान दिल्यार सांगा म्हजी व्हंकल शिरोंचेंच शिरों भुरगेची ताचें नांव हिल्डा फेरावो म्हणून ताचे रोड सायडीच थंय गुळीकट्टा थंय पदव कॉलेज गुंचेडेंच खंय पदवा इस्कॉलाक मास्टर जावन वता आसतना दोळ दवरलो कितें हांवें गे दोळ गेलो ना म्हाका ताची वळख नासली ताची भावाच्यान वळख आली आनी हांव एक 2 म्हयने डॉनर्स करून काम केलें पळय सिल्लर टिचर आसतना ते जाल्यार ते म्हजे स्टुडंट थंय 7th एक 2 म्हयने तुका पाटा गेल्ले आसा जाल्यार चड वळख नासली ताचो भाव म्हजो क्लासमेट विलियम म्हणून फेरावो ताची वळख आली अशें तांची कुटुंबाची ताणी खंय दोळो दवरलो कोण ना जावं की पुरो गोत्तू ना ह्या वाटेन जावन इस्कॉलाक येता ताचे इतला गत्त आसा जावं की पुरो ओके अरेंज मॅरेज अरेंज वय 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 ओके भुरगीं अरेंज म्हळ्यार ती आवय आनी भाऊ विलियम इस्कॉला कडेन येवन दीस विचार लागले अशें कादर तेंची आलोचना जाल्यार आमची चेडूं आसा जाता एक म्हणून मागीर पयलें म्हाका येयलो दाखयलो कित्याक म्हणल्यार आमची हळ्ळी एरिया ती रोड सायडीर रावता एखादं तांकां पसंद जायना ते सकाळीं आमी बैलाची वय बैलाची तांणी उठून नाश्तो करचो आमी उठून कालची पेज उन करून जेवची वय तशें मागीर कडेक जाय म्हणून ओपपालें हांव भुरगीं भुरगीं एकल्यांच एडलीन हानिशा डामनोस्को इंग्लीश मिडियम शिकलें PUC नर्सिंग केलें ताणें BSc नर्सिंग करून आतां दुबयन काम करता गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान काम करता ते दुबयन शारजांत म्हळ्यार ताका भुरगीं आसात ताका एक भुरगी आसा चेडको आसा 5.5 वर्सां जालीं तुका एक चेडूं ताका एक चेडको म्हळ्यार तूं आप जालाय वय भायर म्हण गेल्लो हांव भायर सुमार एक 7-8 फावटी गेलो म्हणजे मिसेस आसतना 2-3 फावटी गेलो रजेर एप्रील मेच्या रजेर हांव वचून ते 1 म्हयनो रावन आयला म्हजी दुयेक कादर धरले उपरांत 3-4 फावटी गेलो हांव लास्ट इयर हांव थंय सरलो सप्टेंबर सर जुनान गेलो सप्टेंबरान येयलो फाटी वय वय आतां तुमी अशें वेता आसतना तुमकां कोण गी मॉलांत गी वा एअरपोर्टान गी रस्त्यार गी मुंबय गी खंय गी वय तुमी शिकयल्ले तुमकां विद्यार्थी अचानक मेळिल्ले आहात की मेळटा आसतना ते कशें स्पंदन केलां ना मेळिल्ले ना कोणी मेळोना ना ना हां विद्यार्थी खंयच्या वाट्यार कोणाक मेळोना ना ना म्हाका मेळ्ळो ना म्हळ्यार तुमी घरान मात आसतलो की म्हाका मेळ्ळो मॉला गेलो असो गेले आनी सांजे ड्युटे जावन येते जालें मागीर राती जालें सांजेचें गाडयेर गेल्यार थंय मॉला भोंवतना मॉला भितर आनी त्या वेळार कोण मेळटा
तुमच्या कालाच्या मास्टरांक परत पळयत आसतना तांची एजमानी टिचर आसता वय सगळ्यांक वय ह्या शिरवां पंबूर परिसरांत दोगांय टिचरां तुमी कित्याक टिचरी वट्टूक लगीन जावंक मन करून वा काजर जाल्ल्या उपरांत तुमच्या स्टुडंटाकच तुमच्या स्टुडंटाकूच तुमी लगीन जाल्यात म्हणून ते मागीर कळ्ळें आसता तुमकां वय वय 2 म्हयने वय 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 ओके ताका टिचर ट्रेनींग वा कितें करूंक वा त्या संगतेक तुमी वचोनात कित्याक ते जाल्यार डिग्री करतले डिग्री जाल्ल्या उपरांत मागीर ते म्हज्या लागीं विचारले गेले त्या आवय बापायक अशें अशें काजर करचें आमी आसा दिवेक तुका खुशी गी म्हणून हांवें मागीर आनी ताणें खंयचेय कोर्स करून तो मागीर परत ते कोर्स करता ते एक्सपिरियन्साचें काम करचें म्हणून काम मेळचें म्हणून अशें फाटीं फाटीं विचारलें वेळार सामकें बरें न्ही म्हणून खंयचें घेवं मागीर काम ना तयारी पडना म्हणून ओके म्हणून ओपलो अंतोनी मास्टर एक पेंडेंतान गेलो म्हणटा आसतना एक दोळांक एक ग्लास एक स्प्लेंडर बायक नीट इस्त्री केल्लें फुल्ल स्लिवाचें शर्ट इन एक बेल्ट एक बरें इस्त्री कितली काडाक गी म्हणल्यार तांचो मोग हें घातूर येत तितली शार्प एक बरो शूज एक डिग्री कॉलेजीक वयच्या प्रोफेसर बरी अंटोनी मास्टर वेतालो हें हांवें म्हज्या दोळ्यांनी रूप पळयलां नाजाल्यार लोक सांगता अंटोनी मास्टर म्हणटा कडक इस्त्रीदार म्हणून ही तुजी ड्रेसींग सेन्स आसा पळय वय ते एक भारी होगलिकेचें हें कशें तुमी त्या विशयान कांय चड चिंतलें आनी चिंतून ल्हान आसतना म्हाका स्टायल करपाची संवय ल्हान आसतना ते जाल्यार इस्त्री गिस्त्री कांय नासलें पळय बट इन्सर्ट करचें आनी वेचचें मिसावांनी वतना खंय फंक्शनाक वतना इस्कॉलांनी वतना अशें इन्सर्ट करून वचें जालें मागीर आमी कामां चलवलें बंद दिलें आमचें आतां पयशे मेळटा मागीर इल्लें चड स्टायल करचें म्हणटालें वस्तू गिस्तू परचेज करची हें करून हांवें पळय ह्या मास्टर म्हणटा गट्ट शर्टां कितलीं आसतात म्हूण कित्याक आमच्याच शेजारा इस्कॉलांनी वेताल्यांक कांय जॉयन जाताना काण गेलें बेल्ट पळय ते रिटायर्ड म्हणसर 10th बेल्ट भुरगीं ऑब्जर्व करतात तुमी मात्र दिसाक एक ड्रेस दिसाक एक वची स्टायल आनी तुमचे एक नमून एक परफ्यूम मारलें ते खाली परमोळ गेलतालो अंतोनी मास्टर गेलो म्हूण बगतालें ती एक पिसाई खंयचे एक फिल्म म्हणी पळोवन आयिल्ली कितें ना फिल्मां वेचें ना जाल्यार फिल्मां वेचें ना फक्त फिल्म आमच्या सयरी गिरी घालपाक गेलीं म्हज्या बाबांनी घालपाक येताना आनी येतलें ते फस्ट फिल्म घालचें जालें मागीर हरी एक म्हयन्यांत हांव सांबाळ जाल्ले तक्षण 1-2 जोडी वस्तू शिंवची म्हाका एक हॅबीट ते हॉबी जावन गेलें तशें म्हणटाना आतां म्हज्या घर सगळे घरा कापडांत एक 30-40 शर्टां आसात ती मात पोरणी जाता पॅन्टांय आसात ओल्ड स्टायल न्यू स्टायलाची बरें आसात तशें आनी आमी आज गेल्लें शर्ट फाल्यां घालना तशें वय वय आज गेलें फाल्यां घाल आनी दीस घालता वय हें म्हाका सोडून दुसऱ्यान कोणी उल्लेख केला की मास्टर शर्ट येतून ना गे तर जाल्यार हांव म्हळ्यार सांगता म्हळ्यार आजकाल मोठो सांबाळ मेळटा भविष्य तूं रिटायर्ड जाता आसतना मेळिल्लो सांबाळ तुज्या पयल्यां हें केल्यार कांय ना ओके आतां तुका तितलें पेन्शन मेळटा ओके तितलो सांबाळय तुका नातलो आतां बडा मास्टर कन्नडदा बडा मास्टर न्ही आतां हिंदीचे बडा मास्टर मार लाखांनी 1.5 लाख मेळटा सांबाळ आसा पूण तांणी करची रीत पळयत आसतना 10th कापड एक 4 कापडां 10th शर्टां अशें पळयत आसतना तुमकां कशें भोगता आतांची मेस्त्रीने तांणी तांच्या एटायराक म्हणजे ताच्या वस्त्राक गमंदिजे अशें कांय भोगता की तुमकां गमंदिजे भोगना एक नीटनेस आसली आसय क्लीन आसली आसय तांची वस्तू क्लीन आनी नीटनेस तितलें आसलें आसय आनी सक्करची मनस परिस्थिती एकच आसना वाली थोडा स्टायल करया म्हणून जाता नाका म्हणून जाता पूण हें सिंपल या म्हणून जाता अशें तांची भोगना ती तांची भोगना मागीर येस आतां तुज्या दुयेक तुवें नर्सींग केलें म्हणलें नर्सींग करयलें ताच्या काले खुशेंत तें गेल्लें वा तुमकां खंय म्हणी ताका टिचर करया लेक्चरर करया कांय भोगुल्या ना ताच्या कडेन विचारल्याक नर्सींग करता म्हणालें आनी डॉक्टरान धाडचें म्हूण आसलें जाल्यार पयलींचे पयशे दिले परिस्थिती प्रॉब्लेम आसले वय मागीर नर्सींग करता म्हणालें तें वय बरें तुमकां
कृषी खातीर तुमी घरांत रावल्यात म्हळ्यार होय ओके आतां कृषी गुंदर वचून आसात की तुमी आतां आतां दोन तीन फावटी म्हणलें तुमी हें वयलें घर तें सकयलें घर वय, म्हणून वय, तुमी हांगाय आसात थंयय आसात होय होय तुमच्या भायर इतल्यान पळयत आसतना जायतीं मोगरी झाडां आसात आनी पंबोरू गांव म्हळ्यार मोगऱ्यांक फामाद सकयल्या घरा खालें कृषी मुंदर वचून आसात सगळ्या घरांत थोडी फुलां आसात आमी पयलीं लायली मिसेस भायर वयचे पयलीं लायली फुलां लायलीं आसात आनी माड आसात एक 10-15 माड आसात एक 7-8 मडयो आसात आनी उरल्या जाग्यार आमच्या हे माड मडयो पुरो आमच्या जाग्यार तशें म्हज्या नांवार म्हज्या आवयन करिल्लें म्हज्या आवयचो जागो आसा मागीर एक 1.5 एकर जागो आसा तो तूं आमचे खाली दवरचें नाका म्हणून आमचो शेजारच्याक बसाय करूंक आमी दिला तो गळटा वय आतां गादे फाड जाता जगाटी हें वय वय तो गळटा वर्सा एक बेलें करता तो आमचो शेजारची हिंदू जावं दी वय हिंदू क्रिस्तांव तें पुरो आतां वय वय पयलें कांय नासलें वय वय ओके अखेर करचे फुडें तुमच्या जिवितांत उगडासांत विसरूंक जायनातली संगत कांय इस्कालांत जाल्ली आहा की भुरग्यां मदें वा तुमच्या मदें भुरगे मदें कांय ना म्हाका एक प्रमोशन मेळ्ळो तूं म्हणलें एक मस्त आशा आसली खंय म्हाका ती प्रमोशन दिवंक ना तर टिचर एपॉयंटमेंट जालें गी खंय जाल्यार म्हाका एक शॉक भशेन जालें गी ती म्हाका आजिकूय बरें आसयता हांवें इतलें मस्त वावंट काडली 3 वर्सां डिग्री केली आनी आंध्रमले युनिवर्सिटीचें B.Ed केलें आनी सुमार फावटी 2 फावटी हांव मैसूर गेलो मैसूर तांच्या कॅम्पस पुरो आसलें इतलें पुरो वावंट करून म्हाका कडेक एक फळ मेळ्ळो ना आनी म्हणलें एक बेजाराय आजिकी म्हाका आसा तें विसरूंक जायना कशी गजाल खंयची खुशयेची गजाल म्हळ्यार म्हाका ती इस्कालान तें एपॉयंटमेंट केलें पळय एपॉयंटमेंट 3 म्हयने म्हाका पयशे सांबाळ नासतना आमी काम केलें हांव बरें कडेक एक करस्पॉन्डंट म्हाका दय दिलें न्ही हांव आसतना तुमी भिये नाका म्हणलें तें म्हाका मस्त खुशयेची गजाल म्हाका पळयत आसतना आतां हांवें फिट एंड फायन आसा मास्टर आमी उलोवचें बारी उणें तितलें जाय तितलें मात उलोवचें त्या दळाय तशेंच आतां तशेंच मास्टर म्हणजे दुवेकी हांवें शिकयलां ती तशीच आतां मास्टर म्हाजी स्पेशल क्लास आसा जायते टिचरांनी जायती स्पेशल क्लास दिल्या पूण ह्या मास्टरान आतांय कर नासची विशींच स्पेशल क्लास काडून इंसल्या कितें आयकया म्हज्या स्पेशल क्लासीक तुमकां समेस्तांक स्वागत तशेंच नमस्कार इंग्लिशांचें एक गाज आसा हेल्थ इज वेल्थ म्हणून भलायकी बरी आसल्यार आमचे सकट आसले भशेन देखून भलायके विशीं आमी चड गमन दिवचें आमचें कर्तव्य जावन आसा त्या देखून साध्य आसल्या तितलें आमी गेम्स स्पोर्ट्सांत गेम्सांत आमी भाग घेवचो या वॉकिंग करचें सकाळीं या सांजेर तशेंच इल्ल्या तरणाट्यांनी एक्सरसायज करचें सकाळीं या सांजेर एक्सरसायज करून आपली भलायकी बरें करून सांबाळल्यार तेंचो व्हडलें भाग जावन आसा भलायकी बिगडल्यार आमचे कडेन कितले आस्त बुद्धीक पयशे आसल्यार ती व्यर्थ जावन आसा देखून भलायके विशीं चड गमन दिवचें आमच्या समेस्तांचें तरणाट्याचें ह्या प्रायवंताचें कर्तव्य जावन आसा नमस्कार मोगच्या वीक्षकांना हे जावन आसले मानेस अंतुनी नजरेत पांबूर फेर्गुजेचे कोडू पंजीमार म्हणले कडेन आसचे निवृत्त जावन प्रवृत्त जावन कृषीक जावनचे हांचे विशयांत जायते आमी आयकले बारी सिंपल पूण आजुनूय ते 5 वरां उठोवन एक्सरसायज करता सदांय सकाळीं आज तांची स्पेशल क्लासी तीच जावन आसली सो नमस्कार मेस्त्रींत अंतोनी मेस्त्रीक आमी आयकले मुख्य एक अवसरांत अनेक मेस्त्रीक वा मेस्त्रीक आयकूया तोळ परावन प्रत्येक रवात दैजी वर्ल्ड 247 नमस्कार.